महिमा जेजूच्या मरण आणि पुनर्जीवनपणांत बापान एक नवो संसार रचला. आदलो संसार नापयस जाला आणि तो आमचे मध्ये आज जियेता. येवकरिस्तांत तो आमचे मध्ये आसा. कीर्तन 63 तुजी पदवी आणि महिमा पळोवंक तुझ्या पवित्र स्थानार हांव तुजेर नदर घालता. मगचे भाव भयणो, आज ह्या आल्तरेर पुनर्जीवन जालो जेजू व्हडा पदवेन आनी महिमेन आमचे मदें येता आसतना आमची दिश्ट ताचेर आमी कंसोवया. आमची दिश्टचेर कंसोवया. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमी समर्पण करया आनी हो एक नवो संसार जेजून रचल्लो, एक नवें बिडार पवित्र सभेन ताणें आमकां दिल्लें. तो आमचे मदें जियेता, तो आमचे मदें आसा. इम्मानुएल, आमचो स्वामी पुनर्जीवन जाल्लो आतां उंडयाच्या रुपार ह्या आल्तरेर येता आसतना दिंबेर पडया, भक्तीन आराधन करया, नमस्कार करया आनी आमकां समर्पण करया. मुझा स्वामिया, मुझा देवा, मुझा स्वामिया, मुझा देवा, मुझा स्वामिया, मुझा देवा, मुझा स्वामिया, मुझा देवा. तुझो मोग करता स्वामिया, तुका अर्घा देता दनिया. तुझो मोग करता स्वामिया, तुका अर्घा देता दनिया. तुझो मोग करता, तुका अर्घा देता. मुझो स्वामी म्हूण मानून घेता. तुझो मोग करता, तुका अर्घा देता. मुझो स्वामी म्हूण मानून घेता. मुझा स्वामिया, मुझा देवा, 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 मुझा स्वामिया, मुझा देवा. मोर्नाचेर जैत वेल्लो पुनर्जीवन सावन वैभवान आमचे मदें जियोंसो जेजू, जेजूस आमचो स्वामी. जो कोण ताका सत म्हणटा, जो कोण ताच्या उतरा प्रमाणे जियेता, तो जियेतलो ताचे संगी. हे जेजू, म्हज्या स्वामिया, म्हज्या देवा, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू, ह्या उंडयाच्या रुपार तूं करूस करूस हजर आसाय. हांव सत म्हणटा स्वामिया, हांव पातयेता स्वामिया. ह्या आल्तरेर तूं करूस हजर आसाय म्हूण तुजे मुखार सर पडून आज हांव तुका समर्पिता. हे म्हजें जिवीत, म्हजी जिणी, म्हजें कुटुंब, म्हजी आवय बापूय, म्हजी भाव भयण, म्हजी भुरगीं, कुटुंबाच्या सर सांद्यांक म्हजो वावर, हर एक रटावळ, कश्ट, दूख, पिडा सकट जेजू तुज्या पांयां तळा समर्पण करून
हांव तुका आराधन करता, नमस्कार करता. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, तूंच म्हजो सोमी, तूंच म्हजो देव. तुका समर्पिता हे म्हजें जिवीत. आराधना करता सोमिया, सर्पदन वंदिता दनिया. आराधना करता सोमिया, सर्पदन वंदिता दनिया. आराधना करता सर्पदन वंदिता, मुझो सोमी मन मानून घेता. आराधना करता सर्पदन वंदिता, मुझो सोमी मन मानून घेता. मुझा सोमिया, मुझा देवा, 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 मुझा सोमिया, मुझा देवा. जेजू, आमचे हात उभार जेजूक आमी आराधन करूया. जेजूचे नाव उलोवया. जेजू, हर एकल्याच्या वंडान आमी घालया. जेजू आमचो सोडवणदार, आमचो सोमी, आमचो देव. जेजूचे नाव उलो मारा. पवित्र नावाक महिमा दिया, पवित्र नावाक गौरव दिया. जेजू, 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 Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान जेजू, होगळाप जेजू, महिमा जेजू. उगडा पण ग्रंथांत 20 अध्याय 3 अध्याय 20 वळी. पळे, दार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकोन दार उक्तें करता, ताच्या घरांत भितर सरतलो आनी ताचे सवें जेवतलो. तोय म्हजे सवें जेवतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गान जेजू, होगळाप जेजू. मोगाच्या भाव भयणो, आमच्या दारा बागलेर जेजू आतां ह्या घडये पुनर्जीवन जाल्लो जेजू उबे आसा. आमचे हर एकट्याचें काळजाचें दार तो बडोवन आसा. जो कोण आपणाचें काळजाचें दार जेजूक उक्तें करता, ह्या घडये तो तुमच्या काळजा भितर येतलो, तुमचे भितर रावतलो, तुमचे संगी उलयतलो, तुमचें दूख तो पळयतलो, तुमचे संगी तो जेवतलो. देखून एक घडी भर सक्रामेंता मुखार आमचे अंतस्करणी काळीज आमी उक्तें दवरया आनी म्हणया, जेजू हांव तुका हें म्हजें काळीज उक्तें दवरता. जेजू म्हज्या राया, म्हज्या देवा, तूं म्हजो देव. तुजे विणें हांव कांयच न्ही. तूं म्हज्या जिवाचो जीव, तूं म्हजें सर्वस्व जेजू. हे म्हज्या काळजांत ये जेजू. म्हज्या जिणेंत ये जेजू. आमच्या कुटुंबांत ये जेजू. आमच्या कुटुंबाचें दार तुका उक्तें दवरता जेजू. आमच्या भुरग्यां बळाचें जिविताचें दार तुका उक्तें दवरता जेजू.
जेजू ये म्हज्या काळजांत राव म्हज्या काळजांत ये म्हज्या जिणयेंत एक घडीभर जेजू तुमच्या जिणये भितर तुमी स्वागत करा तुमच्या काळजा भितर जेजूक स्वागत करा तुमच्या घराचें दार उतरून भितर येवंक जेजूक स्वागत करा तुमच्या वावरांत जेजूक स्वागत करा कश्टांत तुमी जेजूक आपया ये जेजू म्हजें तें राव जेजू म्हजें तें राव जेजू आमचें तें आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यां बाळांत संवसारार हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव थाकिल्लो हांव ताणिल्लो हांव भुकेल्लो मोगाक तुज्या आतां हांव आशेवन जर तूं म्हज्या काळजांत येताय जेजू ह्या घडये हांव दादो जातलो म्हज्या काळजाची तान भगतली म्हज्या मोतीक समाधान मेळटलें तुजे पुनर्जीवनपणाची शांती म्हज्या काळजांत रावतली जेजू ये म्हज्या काळजांत आमचे हात ओसाल आमी जेजूक आपोवया आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत भुरग्या बाळांत आमच्या काळजांत ये जेजू म्हण दोनी हा सक्रामेंता मुखार वचोन दवरया जेजू आमचे थंय प्रवेश जाता ये जेजू जेजू म्हज्या समया म्हज्या गवळ्या म्हज्या देवा म्हज्या सोडून दरा म्हज्या सर्वस्तू म्हज्या काळजांत ये जेजू म्हज्या घरांत ये जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय संवसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच तकलो संवसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच तकलो हांव ताणिलो हांव भुकेलो हांव ताणिलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या हातांत दादोशी जालो ये जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय ये जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Organ Jesu. Organ Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. महिमा Jesu. महिमा Jesu. स्तुती जेजू स्तुती जेजू मग अशा भुरग्यां आनी भाव भयणीनो आतां तुमचें तें जेजू येवन रावला तुमचे लागीं जेजू उलयता तुमी जेजू लागीं उलया न्हीद काडनाकात भायर कांय चिंतूंक वचनाका तो वेळ पवित्र घडी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू संगी आमी करसूंचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां जेजू होगळाब जेजू Hoglab Jesu. इसाया प्रवाच्या पुस्तकांत 38 अध्यायांत
आजचे एक गणित आमी नियाळ करया. हेजेकिया राय भोव बरो राय तो. आसिरियाच्यान रायान ताचे विरोध झुजोवंक सुरू केल्ल्या वेळार ताणें देवा कडेन मागता आसतना देवान ताका आदार दिलो आनी आसिरियाचो राय सेन्नेकेरीबाबचे 1,80,000 सैनिकांक सर्वेस्परान नास केले. अशें आसिरियाचो राय निनिवेक पळून गेलो. ताचे उपरांत हेजेकियाक एक पिडा आयली. आंगार बरो केसोळ्यो जाल्यो जो प्रवादीक जाल्ले बरी. आनी ह्या वेळार इसाया प्रवादी मुखांतर देवान ताका एक संदेश धाडलो. तुज्या घरांत सारके वेवस्था कर, तूं मरतलोय आनी वांचचो नाय. आमकां कोणी फाल्यां मरतलोय म्हळ्यार आमकां कितें भोगता? कंत भोगता, बेजार भोगता वय मू. तशेंच हेजेकियाकी मस्त खंत भोगली आनी ताचें तोंड ताणें उंटे कुशीक परतिलें आनी सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक सुरू केलें. सर्वेस्परा, हांव तुजे मुखार विश्वासीपण आनी प्रमाणीक काळजान सरला. हांवें तुका मानवता केला म्हूण तूं उडास कर. आनी हेजेकिया व्हडल्यान रडलो देवा कडेन मागून. आनी हेजेकियाचे मागणें देवान आयकलें. व्हडल्यान रडलो तो. आनी देवाचें उतर इसाया प्रवादी मुखार परतून ताका प्राप्त जालें. आनी देवान म्हळें, वोस हेजेकियाक ह्या परी सांग, तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें म्हणटा, हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजीं दुकां पळयल्यांत. हांव तुज्या जिवितांत आनीक 15 वर्सां चडयतलो. पळया, कालचे दिसा देवान म्हळें तूं मरतलोय. आज देव म्हणटा आनीक 15 वर्सां तुज्या जिवितांत हांव चडयतलो. तुवें म्हजे कडेन मागलें. ह्या भायर तुका शहरांत आसिरियाच्या रायाच्या हातांतली सोडयतलो आनी हें शहर राखतलो. आनी तुका हांवें खुना दाखयता, हांव तुजे सवे आसा म्हूण. आनी देव म्हणटा, पळय, हांव देंवता त्या सुर्याची सावळी हाबाच्या पावंडाचेर 10 पावलां पाटी सरशें करतलो. आनी सुर्यो 10 पावंडां सकयल गेल्लो, पाटी वयर गेलो. देवलो सुर्योस परतून वयर गेलो. आनी हेजेकिया मरणांतलो बचाव जालो आनी ताका देवान राखलें. आनी देवान ताका केल्ल्या त्या व्हड उपकाराक तो अर्गां दिवन म्हणटा थोडीं उतरां. पळय, म्हजी कोडसाण सुखांत बदल्ला, कित्याक तुवें म्हजो जीव नासाच्या पोंडांतलो राखलोय. म्हजी पातकां म्हज्या फाटल्यान उडयले. जियेतली वय जियेतले तुजी स्तुती करतात. आज हांव तुजी स्तुती करता ह्या परी. बापूय आपल्या पुतांक विश्वासीपणा विशयान सांगतात तशें. आनी तो म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजें थरण करता. आमचे जिणयेचे 6 दिसांनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सरयेच्या वाजंत्रां घेवन आमी स्तुती गायतले. हांव प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसू, होगलाप जेसू, महिमा जेसू, स्तुती जेसू. मगच्या भाव भयणो, एका काळार ह्यो एक गुडो, खाली गुडो उरल्या गुड्या बरी आसलो. जर आज ह्या गुड्यार आमी हांगासर येतां जाल्यार, आज हांगासर तुमी पयसल्या गांवांत तावन फुरगेतावन तुमी आयला जाल्यार, आज तोच देव आमचे मदें आश्चर्य करता. आमचे मागणे तो आयकता आनी आमी मागल्याचो जायतो फळ ताणें आमकां दिला. कीर्तन 140:5 4:5 वळे. संततीक परगडता तुज्या कृत्याची वडवीक आनी तुज्या विस्मिता करण्याचें करता वर्णन. तुजी किर्ती तुज्या महिमेचो परजळ, तुज्या आजापांचो करता हांव नियाळ. देखून आमी मगच्या भाव भयणो, ह्या पवित्र थळाक मेट दवरता आसतना देवाच्या आजापांचो आमी नियाळ करून देवाक आमी महिमा दिवंक जाय. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवान एक ना एका रितीन आमचे संगी रावला. आमकां ताणें जायतेपटी अणवरांतलें आपायांतलें बचाव केला. प्रत्येक जावन भगवान जुसेवासाच्या मजतीन मागल्लें जायत्यांक
आज आमकां हांगसर बरेंपण जालां. देखून किर्तन 92, 4 आनी 5 वळी. तुज्या खऱ्या वरवीं सर्वेस्परा तुवें म्हाका संतोषपरीत केलाय. तुज्या हातांच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासता. कितली वर्ती तुजी कृत्या सर्वेस्परा, कितले गूण तुजे येवजण्यो. मूर्ख मनशाक तें कळना, पिशाक तें समजना. प्रेज द लॉर्ड. The Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गान जेसू, होगळाप जेसू, महिमा जेसू. महिमा जेसू. आज आमी ह्या थळार हरी एकल्यांनी देवान केल्ल्या महान कार्याक, केल्ल्या बरेपणाक, आजापाक आमी संतोष पावोंक जाय. ताच्या हाताच्या कृत्या मुखार आमी उल्हास पावोंक जाय. कित्याक देवान आमकां दिला हो पवित्र जागो. देवान आमकां दिला एक पवित्र संताक. ताचे मरिफात देवान आमकां जायत्या रितीने आदार दिला. देखून आमी आमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिवया, देवाक महिमा दिवया. उबे रावया. आतां आमच्या काळजांत तावन आमी देवाची स्तुती करया. किर्तन 50 आनी 1, 5, 15 वळी. उगड म्हजें वोंट सर्वेस्परा, हांव तुजी स्तुती करतलो. आमची वोंटां आमी उगडया, आमचें दोळे आमी उक्तें करया, आमची काळजां मन आमी उक्तें करया. देवाच्या महत् कार्या मुखार आमी उल्हास पावया, संतोष पावया. ताणें केल्ल्या सर बरेपणाक काळजांत तावन ताळये पेटोवन उल्हासान आमी अर्गां दिवया. हेजेकियाक मरणांतले परतून बचाव केल्लो देव, ताका गूण केल्लो देव आज आमचे मदें येवकरिस्तांत तो आमचे मदें वावुरता. तो आमकां गूण करता, तो आमकां बरें करता, जिविताची वाट दाखयता आनी आमकां शांती समाधान दिता. ह्या आमच्या देवाक काळजांत तावन ह्या पवित्र थळार आमी उल्हासान गावया, ताळये पेटोवन आनी अर्गां दिवया. कर्गंदितलो सोमिया कर्गंदितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. कर्गंदितलो सोमिया कर्गंदितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुझ्या हाताक धरून मुझे मॅट काढतलो, तुझे नाव सदांच म्हज्या वोंटार घासतलो. तुझ्या हाताक धरून मुझे मॅट काढतलो, तुझे नाव सदांच म्हज्या वोंटार घासतलो. तुजो मोग करतलो, तुझ्या बोळान चलतलो. तुजो मोग करतलो, तुझ्या बोळान चलतलो. आप्पा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो. आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. एक म्हज्या गरजान तुझ्या पांयान पडतलो. उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो. हर एक म्हज्या गरजान तुझ्या पांयान पडतलो. उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो. पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो. आनी पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो. पातकी जिणी सांडून तुजो आदार मागतलो. आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो, सगळे आमी अर्गां दिवया. जिणी तुका ताळये पेटोवन सर्वेस्पराक वंदया. ताची महत् कार्य आमी वंदया. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. alleluya ale alleluya हालेलुया. महिमा देवाक, स्तुती देवाक. alleluya ale alleluya alleluya ale
काळजांत सर उपकारांक आमी काळजांत तावन अर्गां दिवया. तुमच्या कुटुंबान देवान केल्ल्या बरेपणाक भगवान सुदैवासाच्या मजतीन मेळ्ळ्या बरेपणाक संत भक्तांच्या मगण्यान आमकां मेळ्ळ्या सर आदारांक आमकां रोखून उरल्या पिड्यांतले कश्टांतले अर्गां दिवया. आमचे संगी सदांच तो आसा म्हणल्यार बरोवशेन आमी जियेतना आमकां धैर्य शांती कृपा दिल्ल्याक अर्गां दिवया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गां जेसू. अर्गां जेसू. होगलाब जेसू. होगलाब जेसू. महिमा जेसू. महिमा जेसू. मगाचे भाव भयणो पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता केदळा मनीस सुलवता कश्टता पिडेन पडटा दुस्मनाच्या हातान पडटा आनी खंय मनीस देवा कडेन आदार मागता. देव आपल्या प्रवाद्या मुखांतर वेळा खेळाक तांकां संदेश दिता भरोसो दिता राखून व्हरता. आज तोच देव आमकां ताच्या पवित्र दैवीक बुजवणेच्या प्रेरण दिवच्या जिवीत दिवच्या उतरांनी तो आमकां आज जिवितांत आमच्या कश्टांत आमकां बुजवण आदार आनी प्रेरण दिता. ते दैवीक जिविताचें उतर आतां आमी आयकूंक आमची काळजां उक्तीं करया. आतां आमची मनां काळजां पवित्रत्म्याक उक्तीं दवरया. पवित्रत्मो पवित्र सभेक जम दिल्लो पवित्रत्मो सताचें भंडार जिविताची कृपा दिवचो सत शिकोवचो आमकां सताच्या वाटेन जिवोवंक कृपा दिवचो आमकां अभिशेक करचो पवित्रत्मो आतां आमच्या मनांत काळजांत देवून येवं. तुमचें काळीज आनी मौन पवित्रत्म्याक उक्तें दवरन आमी सगळी मागया पवित्रत्म्या आमचे थंय देवून ये. पेंतेकोस्त दिसा आपोस्तलां थंय देवून आयिल्ल्या पवित्रत्म्या काळोखांतले भायर काडिल्ल्या आपोस्तलांक भायर काडन जेजूची सुवार्ता प्रगट करूंक धैर्य आनी बोळ दिल्ल्या पवित्रत्म्या आतां तूं आमचेर देवून ये. तुज्या भुरग्यांचेर देवून ये आमच्या कुटुंबाचेर देवून ये. पवित्र सभेची सदां तुजे दैवीक उतर आमी समजून आमी बुजवण धैर्य जोडूंक जिविताच्या वाटेन चलोवंक देवाच्या पवित्रत्म्यान देवून ये आमचेर ये. धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमुझे धांवडाय बुजवच्या आत्म्या कदमोची निवराय. सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरे देवोन येवे क्रिस्तू मोगाच जरी. सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरे देवोन येवे क्रिस्तू मोगाच जरी. सताच्या आत्म्या सदनाकाशी कय नीतीच्या सूर्या उजवाडपाक. सदाच्या आत्म्या सदनाकाशी कय नीतीच्या सूर्या उजवाडपाक. धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमुझे धांवडाय बुजवच्या आत्म्या कदमोची निवराय. धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमुझे धांवडाय बुजवच्या आत्म्या कदमोची निवराय. सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरी देवोन येवे क्रिस्तू मोगाच जरी. धैर्य दिवच्या आत्म्या ये पवित्रत्म्य देवून ये
तुझ्या भुरग्यांची स शिकोंक सता प्रमाणे जिवंक देवान हे पवित्र आत्म्या हे सताचे उतर समजोंक आमच्या काळजांत पिंजरोंक हे पवित्र आत्म्या सर्वेस्पर तुमचे सवय असो तुमचे सवे असो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया पहिल्या थडीक उतरतस ते गेनेझरेत गांवांत पावले. थडीक लागून मातशा वयल्या देंतस लोकान जेजूची वळख धरली आनी लोक सगळ्या गांवांत थंय हांगा वचून तो खंय आसा ते आयकून पिडेस्तांक तांच्या हांतोळणा समेत उखल व्हरूंक लागलो. जंयसर तो गेलो हळ्यांनी जावं शहरांनी वा शेतां बेटांनी जावं ते पिडेस्तांक वाटे सलान हाण दवरतले आनी ताच्या आंग वस्त्राच्या देगेकपणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं परतली आनी आपडली ती बरी जातली आनी आपडलेली ती बरी जातली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जो कोणी जेजूक आपडला ती सगळी बरी जातली. आपडचें म्हळ्यार एक स्पर्श कितलो प्रभावीत आनी फळादीक म्हणून आमी पवित्र पुस्तकांत वेगवेगळ्या संदर्भार आमी समजता. हर एक स्पर्श एक प्रभावीत गुर्त आनी तो प्रभाव घालता. विविध तरांचे स्पर्श आसात. मनशाक आमी आपडटा आमच्या स्पर्शांत एक सकत आमी पसार करता आनी प्रकृतीचो स्पर्श आमकां एका तराचे संतोश दिता. ह्या गुड्याक तळाक येता आसतना सगळ्यांक एक पटी खोशी जावचें वय मो कोणा बेजार जाता हांगासर आयिल्ल्यांक ना. ह्या तळार हांगसर ह्या परिसरान आमकां आपडचें बरी सकल रुकामळांत आमकां तें मेळना. हांगसर एक दैवीक स्पर्श आसा. थंड वाऱ्यांत एक स्पर्श आसा. पियोनच्या उदकांत एक स्पर्श आसा. एका झाडां मुळांत रुकामळांत आमी रावले वेळार थंय एका तराचो स्पर्श आसा. जशें मनशा स्पर्शांत एक सकत आसा प्रकृतींत एक सकत आसा आनी तशेंच जर तर आमच्या स्पर्शांत एक सकत आसा जाल्यार देवाचो स्पर्श कितलो बळादीक आनी फळादीक जायनाये. पूण आमच्या स्पर्शांत सकारात्मक प्रभावी आसा नकारात्मक प्रभावी आसा. एक व्यक्ती सकारात्मक जावन जियेता जाल्यार ताची बोगणां ताची चिंतनां ताचें व्यक्तित्व ताचे भितरलें सकत तो आनी एकल्याक तो पाशार करूंक शकता. जर एक व्यक्ती थंय नकारात्मक सकत आसा जाल्यार तो व्यक्ती नकारात्मक सकत आनी एकल्याक पसार जाता. देखून म्हणजे ताच्या फाटल्यान वचनाका रे ताची इश्टगत करनाका रे ती वस्त आपणनाका रे. हर एका वस्तूंत आनी मनशांत बरें आनी वायट दोनी सक्ती आसात. देखून आमी सदांच आशेता सकारात्मक सकत आमकां एक स्पर्श बरो स्पर्श जायचे. स्पर्शांत आमी दिता आनी घेता. तेपटी आमच्या स्पर्शांत आमी पेल्याक बरें दिवंक शकता वायट दिवंक शकता. देखून एक स्पर्श आमच्या जिवितांत भोव मुख्य. प्रतीक जावन दैवीक स्पर्श आमकां कुडी आत्म्याक वैज जावन आसा. दैवीक स्पर्श एक पेन किल्लर एक दुखी निरोधक सकत आमचो आसा. दैवीक स्पर्श एक एंटीबायोटीक म्हळ्यार आमकां तो स्पर्श पिडेंतले रगता वॅक्सीन आसले बरी. दैवीक स्पर्श आमकां एक वैज आनी हो दैवीक स्पर्श आमकां देवाची जायती सकत आमचे तें व्हडशें करता. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. अर्गांव जेसू, होगळाव जेसू. गुलाब जेसू. जो कोण आपणाच्या जिवितांत देवा थंय एकवटून जियेता, बरी जिणी जियेता, बरें व्यक्तित्वाचे आसात, तांचो स्पर्श आमी केदाळाय आशेता. आमच्या कुटुंबांत आमी आमच्या आबान व्हडली मायन आमकां बेसांव दिजे, आपडी जे म्हूण आमी आशेता. पाद्रेबांचो स्पर्श तुमी आशेतात, वा बऱ्या मनशाचे एका मेस्त्रीचे स्पर्श आमी आत्रेकता. तीग आमच्या पयल्यांच्या कुटुंबांनी ह्या दिसांनी उणें जाला. आमच्या आबाचे व्हडली मायेचें बेसांव आमकां कितेंय एक ग्रेस्त काय म्हूण आमी काणयतल्या. पूण आजकाल पयस्तावन हात जोडून गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग म्हूण सांगून आमचे मदें एक खंदक पळयता. आमी आमचे मदें खंदक पळयता. आमचे मळगड्याचे बेसांव थोडे फावटी आमकां पाशार जायना. ते बेसांव काणल्यारय आमी भोव पयस्तावन काणयता, थोड्यांक मौन आसना. मग अशें भाव भयणो, जो व्यक्ती देवाक लागीं आसा, जो व्यक्ती क्रिस्तीक जिवितांत जिवन हात पांय झरयल्यात, ताचे थंय आसची दैवीक सकत आमच्या भुरग्यांक गरज आसा. एक घडीत म्हज्या जिवितांत हांवें पळयिल्लें, एका घरांत एक आब आसलो. त्या आबाक इल्लेशें खातेची पिडा आसली. ते घरची आवय त्या भुरग्याक आपुणून सोडनातली. ह्या आबान च्या पियेचे, भायर वचचें, भायर बसचें, भोंवंक वचचें, आपल्या भुरग्यांक आपुणूंक सोडनातलें. पूण हो भुरगो आबा सरशी वचोंक, ताका आपुणूंक ताका आशयतलो. पूण हो आप कितें करतलो म्हळ्यार शेजारीच्या घरा एक ल्हान भुरगो आसलो, ती बरी मनशां, तें वेतलो आनी तो भुरगो ताका बारी खुशी जातालें आबाचे काणी आयकोंक. आबान ताका आपडचारलें, म्हणजे बसचारलें, आमी पळयलें. आनी हर एक दीस तो भुरगो सकाळी बागला देगेर कितेंय म्हणी खावंक काणयो न्हू आबाक राखून आसलो. म्हाका आबाक पळयचे, आबाक दिजे, तसो आशिर्वाद म्हाका जायचे म्हूण. आनी तो भुरगो आज बऱ्या तरान वाडटा. खंयच्या आवयन आपणाच्या आबान आपडूंक नजो, बेसांव दिवं नजो म्हणून त्या भुरग्याक पयस गेला. तो भुरगो शिकपां ती फाटी, ताची बोधी बरी ना. मग अशें भाव भयणो, स्पर्श म्हळ्यार आमकां एक दैवीक सक दिता. सक्रामेंत जावं, देवाचें उतर जावं, देवाची मनशां जावं, आमकां तांतू कृपा वाळोवन येता. देखून हाचे शुभोर्तेंत आमी पळयलें, लोक जेजूक आपडचे खातीर हरे हरेनी शेतां भाटांनी, हाडलेनी, शहरांनी, वाटे देगेर राखून आसले. पिडेस्तांक उखल हाड थंयसर न्हिदयतले. एक जेजूच्या आंगवस्त्राचेर हात लावंक, तो स्पर्श करूंक, आनी आपडली जायती बरी जातली. कोणाक आपडूंक जायना तांचे ती एक दैवीक सकत जेजूतान वळोवन बरी करतली. देखून मग अशा भाव भयणो, आमच्या भुरग्यांक तुमी इगर्जेक आपूण हाडून या, दोतोनेक झाडा, मिसाक धाडा. आमी कित्याक म्हणटा, ह्या पवित्र मंदिरांत, ह्या सक्रामेंतांत, देवाच्या शब्दांत आनी ह्या परिसरांत जेजू आमच्या भुरग्यांक आमकां आपडटा. जायते जण जेजूक आपडूंक आशयल्लें पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता. ते रक्तस्रावाची स्त्री ताच्या वस्त्राच्या देगेक हात लावंक लिपोवन लिपोवन तिणें आपडलें आनी तिचे रक्ताची झर सुकल्ली, ती बरी जाल्ली. तोमास जेजूचें गाय पळोवंक आनी आपडूंक आशयल्लो, आनी पळयतच तो भावार्थांत धड जावन म्हज्या देवा, म्हज्या सुमया म्हणालो. जायते जण जेजूक आपडूंक आशयतले, जेजून आपणाक आपडी जे म्हूण आशयतले. मातेवच्या शुभोर्तेंत 8:2 कोडकार ते म्हणटा, सायबा तुका मौन आसल्यार तुवें म्हाका नितळ करीत. आनी जेजून आपले हात विस्तरून तांकां आपडले आनी म्हणलें, म्हाका मौन आसा, नितळ जाया. तक्षण तांचें कोड नितळ्ळें. मातेवच्या शुभोर्तेंत 9:2 कुर्डें थंयसर जेजू तांकां विचारता, हें करूंक म्हाका समर्थी आसा म्हूण तूं पातयेताय गी? पातयेनी भोव गरजेची. वय सायबा म्हणटा ते, तुमच्या बावट्टा प्रमाणे तुमकां जावं म्हणटा जेजू, आनी तांकां दिश्ट पाटी मेळटा. मातेवच्या शुभोर्तेंत 20 आमी पळयता, जेरिकोंत मार्ग देगेर एक बीग मोगसो कुर्डो देवाच्या पुता म्हजी खाकुल्ट कर म्हूण बोब मारता. ताका जेजू विचारता, हांव तुका कितें करेचें म्हणटाय तूं? सायबा म्हाका दिश्ट दी. जेजून तांकां खांडवळाय दाखोवन ताचे दोळे आपडले. तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी. जेजूक आपडलें, जेजूक आपडूंक आशयल्लें.
कितले जण बरे जाल्यात. सावल जेजूक विरोध केल्लो, पयस सभा नाश करूंक पळयल्लो, जेजूक भेटले उपरांत तो एक कुर्डो जाल्लो, ताका दिसनातली. आनी देवान जेजून अनानियाक तें धाडलें. आनी अनानिया ताका म्हणटा, सावलाचेर हात दवरून तो म्हणटा, सावला तुजी दिश्ट पाटी मेळच्याक आनी पवित्रत्म्यान भरचे खातीर तुका वाटेर दिश्टीक पडल्या सोमयान म्हाका दिसशी धाडला. तक्षणच ताच्या दोळ्यांतली कवळां अशी निकळून पडली आनी ताका दिश्ट पाटी मेळ्ळी. तो उठलो, पयस स्नान घेतलो, उपरांत जेवतास नव्यान घटाय मेळ्ळी. जेजू ताच्या म्हणयेऱ्या मुखांतर, ताच्या सेवकां मुखांतर ताची दैवीक सकत आपल्या भुरग्यांक तो दिता. सावला ती आसली ती कवळां, दोळ्यांत आसली कवळां, तसो अहंकार, तसो राग, तसो द्वेश, ताचें हट सगळें निकळून पडलें आनी तो परिवर्तन जालो, नवो व्यक्ती जालो. मगच्या भाव भयणीनो, आज आमकां हर एकल्या की हो दैवीक स्पर्श जायचे. आमच्या भुरग्यांक प्रत्येक जावन जाय. कित्याक म्हळ्यार आमची भुरगीं शिक्षांत भोव हुशार जाल्यात. आमचे कितलें हुशार आसात, पूण भावार्थांत, दुतोनेंत, मागण्यांत दिसान दीस दाड्डी जावन येतात. खंयच्याय घरा गेल्यार हांव येप्यान म्हणचें, फादर मागणें सुरू करतना हाका सैतान येता. खंयचो गुत्तो ना, सैतान येता की भुरगीं मागणें करनात. भुरगीं आज आत्मीक संगती पळोवनची कुर्डी जाल्यात, थोडी भुरगीं बेद्दी जाल्यात. आमच्या भुरग्यांक दैवीक स्पर्श जाय. तो स्पर्श मागण्यांत, स्पर्श देवाच्या उतरांत, सक्रामेंतांत, पवित्र सभेच्या एकवटांत. कितली आमची भुरगीं ह्या घराक येतात, तितली आमची भुरगीं देवाचे स्पर्श घेतात. देखून त्या आवयांनी आपल्या भुरग्यांक जेजूसाचें हाडलें, म्हज्या भुरग्यांक आपडी जाय, म्हज्या भुरग्यांक बेसांव दिचें म्हूण. तांकां आडयल्ल्याक जेजून म्हळें, भुरग्यांक म्हजे सशी येवंक आडयनाकात. मग अशा आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक जेजूसाची हाडा, इगर्जमतेक हाडा, पवित्र पुस्तकांत हाडा. थंयसर ती भुरगीं जेजूच्या स्पर्शांत बरी जातली. आज आमची काजारी जोडी, तांकां एक स्पर्श जाय. आतां आमी 2 वस्तू गम्म घालून आंटी करता वय मू. जर तर तो गम्म डुप्लिकेट जाल्यार, फेविकॉल डुप्लिकेट जाल्यार कितें जाता, सकाळच तें सुटता. आज काजारी जिविताचो संबंध तुटून येता, मोडून येता, वेगळसार जाता. देखून काजारी जोड्यानो, तुमकां जेजूचो दैवीक स्पर्श जाय. हर एक काजारी जोड्याक आज पवित्र सभेचो स्पर्श जाय, मागण्याचो स्पर्श जाय, सक्रामेंताचो स्पर्श जाय. ना जाल्यार आमचे संबंध तुटून येता. आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी पळयता, सावला बरी भाव भावा विरोध, भाव भयणी विरोध, आवय बापूय विरोध आज जुसचे आमी पळयता. आनी एकामेका कुटुंबा नाश करचे परिस्थिती आमी पळयता. देखून आज सावल पावल जावन बदलले बरी. आज आमकां तो दैवीक स्पर्श आज आमच्या कुटुंबांत आमकां जाय. देखून आज आमी प्रत्येक जावन तो दैवीक स्पर्श आमच्या मागण्यांत, देवाच्या उतरांत, सक्रामेंतांत मेळोवंक आमी मागया. उबे रावया, आमचे हात जेजू मुखार वचोन धरया. तुमचे भुरगीं, तुमचे भाव भयणी, तुमचे पिडेस्त खाजारी भुरगीं वा खाजारी जिणेंत वेगळ्यासराक आशयोंची सांगाता जियोंक जायनातली, तांकां सगळ्यांक आज एक स्पर्श जाय. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन जेजूक आपणूक कितल्या पातयेंत बावटांत राखून आसली, तसल्या बावटांत आमच्या आवय बापायनी, आमच्या भाव भयणींनी जेजूक आपणूक, आमच्या भुरग्यांक आपणूक जेजू सशी राखून रावस जाय. जशें तें कुर्डें दाविदाच्या पुता आमची काकुळट कर, आमकां आपड, आमकां बरें कर म्हूण तें मागतलें, वाटे देकर राखून रावतलें, बोबाट मारतलें. तशें आमच्या अंतस्करण काळजांत दिसपट्टी आमी जेजू आमच्या भुरग्यांक आपड, आमच्या युवजनांक आपड, वायट सक्तींतले तांकां निवार, पातकांतले निवार, खोट्या संगतींतले निवार, मोबायलाच्या पेशांतले गुलामपणांतले निवार, वायट इश्टगतींतले निवार म्हूण आमी मागूंक जाय. सोमया, तुका मन आसल्यार म्हाका बरें कर येत म्हूण खोडकारांनी म्हणलें बरी. जेजू
तुका मोन असल्यार खंडीत जावन आमकां बरें करियेत म्हूण जेजू कडेन मागया. जेजू विचारता, तुका पातयेणी आसा गी, हांव तुज्या भुरग्यांक बरें करूंक शकता, तुज्या युवजनांक बरें करूंक शकता, पिडा गूण करूंक शकता म्हूण तूं पातयेताय गी, तूं सतमंताय गी. काळजांत हांव म्हणया जेजूक, जेजू हांव सतमंता जेजू, हांव पातयेता जेजू. दोळे धांपून तुमचे हात उबारून जेजूक म्हणा, जेजू तूं देवाचो पोत, दैवीक शक्तीन भरिल्लो, तुज्या स्पर्शान आमी बरी जातली, आमची भुरगीं बरी जातली, जिणी बरी जातली, आमची कुटुंबां ज्या मोगान भरतली म्हणून आमी पातयेता हांव जेजू. आमचे हात उसोवन मागता हांव जेजू, आपोड जेजू आमकां, आमच्या भुरग्यांक आपोड जेजू, आमच्या युवजनांक आपोड जेजू, पिडेस्तांक आपोड जेजू, वायट सवयेक बावडतावन पयस केल्ल्यांक आपोड जेजू, मोबायल वायट सवयेक दुश्ट शक्तीक बली जाल्ल्या आमच्या भुरग्यांक आपोड जेजू. सोमिया तुझ्या दैवीक हातांनी, सोमिया पवित्र दयानी, जे पवित्र रक्तान आपोड जेजू, म्हाका आमकां आपोड जेजू, भुरग्यांक आपोड जेजू, युवजनांक आपोड जेजू. काळजा मना जेजू कुक्ती दवरा, तुमकां जेजू ह्या घडी आपडूंक शकता, तुमचे कुटुंबाक जेजू आपडूंक शकता. सोमिया आपोड म्हाका, सोमिया आपोड म्हाका, सोमिया आपोड म्हाका, सोमिया आपोड जेजू, सरपिडीस आपोड म्हाका, आपोड म्हाका, आपोड म्हाका, सोमिया आपोड म्हाका, आपोड म्हाका, आपोड म्हाका, सोमिया आपोड म्हाका, सोमिया आपोड म्हाका, सोमिया. तुझ्या एका सूत्रान हांव गुण जातलो, तुज्या एका स्पर्शान हांव नितळ जातलो, पाथेल्यांक उखलून धरतलोय, पिडेस्तांक गुण तूं करतलोय. तुज्या स्पर्शान, तुज्या शक्तीन, तुज्या आत्म्यान हांव गुण जातलो. असल्या गुण पातयेंत जेजूक आमी आपडुया, जेजू आमकां आपडूं. तुझ्या एका उतरान हांव गुण जातलो, तुझ्या एका स्पर्शान हांव नितळ जातलो, तुझ्या एका उतरान हांव गुण जातलो, तुझ्या एका स्पर्शान हांव नितळ जातलो, पातयेल्यांक उखलून धरतलो, पातयेल्यांक उखलून धरतलो, पिडेस्तांक गुण तूं करतलो, पातयेल्यांक उखलून धरतलो, पिडेस्तांक गुण तूं करतलो. तुझ्या स्पर्शान, तुझे शक्तीन जेजू आपोड, तुज्या आत्म्यान आपोड तुझ्या जेजू, स्पर्शान, तुज्या स्पर्शान आपोड तुझे जेजू, तुज्या शक्तीन आपोड जेजू, तुझ्या आत्म्यान पिडेस्तांक गुण आपोड जेजू, जातलो, हस्तकल्यांक आपोड गुण जातलो. सगळे पिडेस्तांक आपोड जेजू, आपोड म्हाका, सोमिया आपोड म्हाका, सोमिया आपोड म्हाका, सोमिया आपोड म्हाका, सोमिया आपोड म्हाका, आपोड म्हाका, आपोड म्हाका, सोमिया आपोड म्हाका, आपोड म्हाका, आपोड म्हाका, सोमिया पवित्र दयानी आपोड जेजू. आपोड म्हाका, सोमिया आमचे हात असो जेजू कडेन मागया, आपोड म्हाका, आमच्या भुरग्यांक आपूण जेजू कडेन मागया, आमच्या
युवजनांक आपण सुमिया सुमिया आपोडचेस या परिसरांत या मंदिरांत सुमिया आपोडचेस कोण करचेस बरें करचेस सुमिया म्हाका म्हाका Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Örgän Jesu. Örgän Jesu. Dimbigalia. अस्कत सैंबाक अस्कत चिंतनाक अस्कत बोगणाक दैवीक बोळ आमकां दिवचें दैवीक स्पर्शा वरवीं ह्या सक्रामेंतांत हातांनी आमी जेजूक आपणाव दोळ्यांनी आमी पळयनाव ती दैवीक सकत ह्या सक्रामेंतावन आमकां सोदून येता आपडटा आशिर्वाद दिता आमी मागरलें संवसाराच्या खंयच्याय कोणशांत आसूं दी ती दैवीक सकत तांकां ह्या घडी आपणूंक शकता आतां आमी तांकां सगळ्यांक समर्पण करया पिडेस्तांक कश्टतल्यांक ती दैवीक सकत आमच्या गांवांनी आमच्या फिरगजेंत आमच्या वाठारांत परिसरांत ती वळोवन येवं आमकां बरें करूं गूण करूं नितळ करूं वावट्टान बरोवंक पातेनेंत दृढ करूं येद्या व्हडा सक्रामेंताक साश्टांग सर पडोवन आराधन करून नमस्कार करून ती दैवीक सकत आमचे तें वळोवंक करपा मागया तुझ्या दैवीक स्पर्शा आमकां पड तुझ्या दैवीक स्पर्शा आमकां पड प्रार्थया देवाविची सक्रामेंता काळजा कश्टान सोडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणेचो फळसदांस आमचे ती आमी बगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरा मान करूंक आमकां दयेन फोव कर जो जेतान रजवड चलयताय ससनाच्या ससना तुझ्या दैवीक स्पर्शा आमकां पड तुझ्या दैवीक स्पर्शा आमकां पड सौम्या भक्तीना मी जमल्या भेटूच्या कामकां जमलिदा दयेन आमकां तूं पावो कर दर्या दिवच्या तुजें दैवीक वरदान सर्गी मानान आमकां तूं पोसताय हुंड्या वायनास तुकाच तूं दिताय जिविताक आनंदा दोस करताय तुझे थंय आमकां एकवट आयताय तुज्या नांवान सौम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवच्या आमकां जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर दर्या तुमच्या तुजें दैवीक वरदान
मोगाचनो ह्या पवित्र थळार आयिल्ली आमी सर्व देवाचो आदार कृपा आशिर्वादा जोडच्याक जुजेवाजाच्या नांवी हे सगळें बरेंपण तुका म्हाका लाभता म्हणल्यार बरवशान आमी हांगासर आसा आनी ह्या पवित्र थळार आयिल्ल्यांनी हांगासर मिसां दिल्लीं आसात तांचे सवें आमचे इरादे आमी एकठांय करया एकामेका खातीर मागया हर एकल्याच्या काळजाचे यात्रेक जुजेवाज बापूस देवातावन सर्वांक आमकां मागोवन फावो करून दी म्हणलें आमचे मागणे आनी आशा जावं दी. मिसाचे इरादे हिल्डा डिसोजा मुडिपो तिच्या आत्म्या खातीर तशेंच अर्गान जावन अरविंद नोरीन थावरो बेंदूर लिओ सरिता डिसोजा कानातूर हेराल्ड डिसोजा पुत्तूर प्रकाश डिसोजा पुत्तूर हिलेरी डिसोजा पुत्तूर अर्गान जावन तशें घरच्या आल्मां खातीर संदीप डिसोजा उजिरे निशा आनी कुटाम उजिरे अर्गान जावन ऑस्टीन पिंटो बजपे गिल्बर्ट डिसोजा बांबील फ्लाविया डिसोजा सलेतूर लिओ डिसोजा विजयडका जेनिफर जे देलांता बेट्टू रियोना डिसोजा मेबळ अर्गान जावन भेट दिल्ली जावन आसात. तशें फेलिक्स डिसोजा तशें आत्म्या खातीर मुडिपू तशें डिकुन्ना कुटुंबादारां खातीर मिस्तेला मोकारनाडच्यांनी अर्गान जावन ज्योती क्रास्ता कुंबला डोनाल्ड आनी कुटाम बेल्लूर तांचे इराद्या खातीर अर्गान जावन जोकिम मिरांदा आनी कुटाम बेल्लूर लुसी डिसोजा बेळतंगडी सेलेस्टीन डिसोजा मोगारनाड क्लिंटन डिसोजा मोगारनाड विन्संट पिंटो मुडबिद्री थेरेजा लोबो मोगारनाड फेलिक्स डिसोजा घरच्या आल्मां खातीर सेल्मा शायनी डिसोजा मोगारनाड आल्बर्ट आनी ग्रेसी डिसोजा निटपल्ली प्रवीण डिसोजा बेळ्ळारे मेर्सिन डिसोजा बेळ्ळारे तशें इराद्या खातीर राजेश्वरी कोडागू अर्गान जावन मेल्विन वाज लोरेटो अर्गान जावन डिसोजा कुटुंबादारां खातीर क्रास्ता आनी कुटाम कुलशेखर तांणी दिला. विल्मट क्रास्ता गोवा विल्मट आनी सेरिका क्रास्ता गोवा तांचे इराद्या खातीर आयजाक वाज लोरेटो अर्गान जावन वाज कुटाम तांकां मीस दिला आयजाक वाज लोरेटो जॉना रोझारियो ताचे आत्म्याक मीस दिला रॉडलिन आनी फ्लेवी गोवा पुलगत्रींतल्या आत्म्यांक रॉडलिन फ्लाविया मस्करेनस गोवा अर्गान जावन रॉडलिन फ्लाविया मस्करेनस गोवा बेझिल आनी पावलीन डिसोजा सुर्लिया प्रवीण आनी लीना डिसोजा सुर्लिया मार्सेलिन फेर्नांडीस वामदा पदाव मेल्विन फ्लेवी डिसोजा एलियार पदाव तांचे इराद्या खातीर अक्षित डिसोजा मनेला सतीश डिसोजा तलापाडी अर्गान जावन तशें मारिया आनी कुटाम मुडिपू तांचे इराद्या खातीर मार्क सॅमसन सिमोना डिसोजा तोट्टाम अर्गान जावन आर्थर गोवियस दरेबैल लिडिया दांती दरेबैल अर्गान जावन ह्या समेस्तांक तोचो देव ताच्या विस्तार आशिर्वादांनी बरोवन दी. कोणाच्या आत्म्या खातीर मिसला सस्नांची शांती तांकां लाबोवन दी आनी इरादे दिल्ल्या सवे आमचे इरादे आमची मागणी देवा मुखार दवर आमकां हर एकल्याक तोच देवाचे काकुळट जुजवाजाच्या नांवी लाबोवन दी म्हणलें आमचे मागणें जावन आसा. तशेंच हांगासर दान दिल्ली आनी शुक्राराचे जेवणा खातीर कुमक केल्ल्यांचोय ह्या संदर्भांत आमी उडास काडटा. देव तांकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या आस्मे जेजू क्रिस्ताची कृपा देव मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्तांती भोव मोगाच्या भाव भयणीनो प्रत्येक जावन भगवंत जुजेवासाच्या भक्तिकानो तुमी लागीं आनी पयसतावन आज ह्या पवित्र थळाक आयल्यात. हर एक शुक्रारा जायते भक्तीक हांगासर येतात.
गोंयांत हांव श्रीलंकांत हांव वेगवेगळ्या गांवांत हांव ह्या थळाक आमी येता ह्या थळार पुनर्जीवन जाल्लो जेजू प्रसन्न जावन आसा ताची दैवीक सकत ह्या थळार वळटा देखून आज आमी हांगासर आयल्या अशेंच जेजूच्या काळारी लोक जेजूक सोदून वयतलो आयचे शुभ आमी अर्दल्या वेळार आयकलें हळ्ळेंनी जावं शहरांनी जावं पिडेस्त भुरगीं व्हडां जेजूक पळोवंक आशयतलीं आयकूंक आशयतलीं आनी हेच्या शुभोर्तींत आमी आयकता जेजूक जायतो लोक थंयसर पळोवंक आयिल्ल्या वेळार जेजू पिलिपा कडेन म्हणटा इतले व्हड लोकांक आमी कशें जेवण दिवचें आनी पिलीप म्हणटा जावचें ना 200 देनाराचे उंडे जाय आंद्रे म्हणटा हांगासर 5 उंडे आनी 2 मासल्यो एका भुरग्या लागीं आसात आनी जेजू ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यांनी सक्कळ लोकांक ददोशी जेवंक दिता सक्कळ लोक ददोशी जेवून घरा येता मोगाच्या भाव भयणीनो तोच जेजू आज सगळ्या पवी सभेक एक उंड्यांत एका काळसींत ददोस करता आपणाचेच कोडी रक्तांत तो आमकां ददोस करता आनी ते सस्नाच्या जिविताचें तें एक रूस आमकां ह्या आल्तरी तावन तो दिता आनी ह्या खणा वरवीं आमी ताचें तें एक कोडता ताच्या दैवी कृपेन भरता जिवितान भरता आनी सस्नाच्या जिविताक आमी तयार करता देखून 5000 जाणांक उंड्या मासलेंनी वाडयल्लो जेजू आ सगळ्यांच्या काळजांत तो येता आनी तो जेजू आमच्या काळजांत ह्या उंड्याच्या रुपार येवंक आमी जेजू कडेन प्रत्येक सावन आमचे अंतस्कनूक तेंकन मागया नितळ काळीज नितळ मौन देवाक मेस्वता तें पवित्र बलिदान ह्या आमच्या नितळ काळजांत जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी घेवन ताच्या जिवितांत वांटेली जावंक आमी आमच्या पातकांची दोग धरया आमची पातकां वळखून घेवन संगता मागया हांव पातकी सर पदवेकार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत मागीर सदां संवकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर्पदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावों आमेन प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या बापा सांज देवासाक परजळीत मागण्या आनी दुबळेकायची जिणी जिवन तुज्या परजेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेकायच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना दंडुतांचे कृत्या पुस्तकांतलें वाचप तवळ तांचे मदलो गमालियेल नांवाचो एक फारिजेव निती सभेंत उठोन उबो रावलो सोमेस्त लोकांक मांडटा तसलो एक
नियम शास्त्री तो दर दोतांक थोडे वेळ भायर वचोंक ताणें सांगलें. उपरांत सभेकारा लागीं तो अशें उलय लागलो. इस्रायेलाच्या म्हज्या भावानो, ह्या मनशाक तुमी कितें करचार आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया. थोड्या काळा आदीं थियोदास नांवाचो कोण एकलो उठल्लो तें तुमी जाणात. आपूण बारीस एक व्हड मनीस म्हणून तो सांगून आसलो आनी चड उणें 400 जण ताच्या फाटल्यान गेले. पूण ताका लगड करतास ताचे फाटलावदार सगळे शिंपडले आनी सगळे नाश जाले. उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गालिलेकार उठलो. ताणें जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडलें. ताकाय जुवेशी मारलो आनी ताचे फाटलावदारी दिक्क पाल जाले. आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, ह्या मनशा तावन अलग रावा आनी तांकां तांचे इतल्याक सोडा. कित्याक ही येवजण वा हें काम मनशाचें वय जाल्यार तें भंगोवन वेतलें, पूण तें देवाचें वय जाल्यार तें नाश करूंक तुमचे निमते जावचें ना. देखून सत्राय तुमी देवा विरोधूच झुजले बरी जायत. गमालिएलान सांगलेल्याक सभेचे संदे ओपले. तरी पूण तांणी धर्मदूतांक भितर आपोवन तांकां जरबान मारयलें आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींकच उलयनाये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वचूंक सोडलें. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचें भाग आमकां मेळ्ळें म्हणून लेकून धर्मदूत संतोशान बरोवन निती सभेतावन फाटीं परतले आनी दिसान दीस देवळांत आनी घरान घर वचून जेजूचो क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचें काम ते करीत आसले. देवाचें उतर. एक उपकार सरीसपरा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सरीसपराचे गरी करूंक जाय हांवें बिडार. एक उपकार सर्वेस्पर लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या करूंक जाय बिडार. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्परूच म्हज्या जिविताचो कांबो. हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय? श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे गरी करूंक जाय हांवें बिडार. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. आतांय तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे गरी हांवें बिडार करूंक, सर्वेस्पराचे स्वादीकपण साकोवन ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजोवन घेवच्याक. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराची गरी करूंक जाय हांवें बिडार. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलों. इतलें हांव बरवसून आसा. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराची गरी करूंक हांवें बिडार. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. हालेलुया 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 हालेलुया.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजू गालिलियोचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसलें. ओडेक लोकां जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो, कित्याक ताणें पिडेस्त तांकां तरी केल्लीं असर्यां तांणी पळयल्लीं. जेजू एक दोंगराक सोडलो आनी आपल्या शिसा सांगाता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दीस लायतना व्हड एक लोकां जोमो आपणास अशीं येतालो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे. फिलिपाक पारखुचे खातीर ताणें अशें म्हळें. आपूण कितें करतलो तें तो पयलेंच जाण आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सकट जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पावशे नात. तो बळ ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगू लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जोवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5000 आसले, तरी तांकां सगळ्यांक बसोंक धर्नीर तण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले, देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले, तेसवरी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सक्कट दादोशी जेवले. तांचें पोट भरून जेवण जातच जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरे एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन जातच 5 जोवा उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दालीं भरलीं. जेजून केल्लें असर पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो आसा तो प्रभादी वस्तू जाय, हातूंत दुबाव ना. आपणा बळान व्हरून राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजू कळिल्लेंच तो एकलोच पळोवन परत दोंगराक गेलो. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते भोवमुगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपाचेर आमचो नियाळ आमी करया. जुदेवांक जेजू एक भिरांत जावन आसलो. देखून जेजूक जिवेशी मरल्यार सगळें सामा जाता म्हूण जुदेव मुखेल्यांनी चिंतलें. पूण जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत एकलो न्ही, जायते जेजू सारके उठोवन येवचे पळोवन जुदेव मुखेली भियेले. आपोस्तलांचें धैर्य आनी सकत पळोवन तांणी चिंतलें, हे आनीकी मुखार वेतात, हांकां लागड काडचें बरें. असल्या संदर्भार एक बरी सलहा सूचना दिल्ली आमी पळयता. गमेलियल एक फरिजेव, एक नियमशास्त्री, एक मानसो मनीस, तो म्हणटा, ह्या मनशाच्या खोबरेक तुमी वचनाकात, तांचे तावन तुमी पयस रावा. जर तें देवाचें काम जाल्यार तुमचे वरी आडोवंक जावचें ना. जर तुमी कितेंय करतात तें देवा विरोध झुजल्ले बरी जाता. म्हज्या भाव भयणो, हे वचप आयच्या परिस्थितीक प्रत्येक जावन आमच्या भोंवरी आमच्या देशांत आमकां बरो संदेश दिता. ह्या दिसांनी आमी पळयता थंय हांगासर जायते भिरांत भें, इगर्जे नास करचे, फातर मारचे वा बेश्टोवचे धर्म विरोध जायतीं कृत्यां आमी पळयता. असल्या संदर्भार आमी आमच्या भुरग्यांक, युवजनांक पवित्र पुस्तकांतावन प्रेरण दिवचें भोव उत्तम. मनशान मनशा विरोध झुजोवन जिखूंक येता. मनशान प्रकृती विरोध झुजोवन जिखोवंक जायना. एक ना एक दीस प्रकृती मनशाक फाटी मारता. देवा विरोध मनशान झुजयतगी तें असाध्य. सता विरोध आसत झुजोवन केदाळाय जिखना. सिराकाच्या पुस्तकांत 18 अध्याय 5 वळी ताची समर्थी माफूंक कोणाच्यान जाता, ताच्या दयाळेचें वर्णन करूंक कोणाक जायत. देखून
देवाची समर्थी माफूंक कोणा वरवीं जायना. जे कितें देवाचें तें मनशान आपणूंक जायना. देवाचें मनीस जावं पुरो, देवाची वस्त जावं पुरो, देवाचो जागो जावं पुरो, देवाची पर्ज जावं पुरो, देवाचें योजन जावं पुरो, तें मनशान अक्रमण करूंक जायना. तें सगळी पवित्र पुस्तक आमकां हो संदेश दिता. जर पोरण्या चलयेंतावन आमी पळोवंक जाल्यार देवा विरोध झुजल्यार कितें जाता म्हणलें थोडी घडीत आमी नियाळ करया. आनी आज ह्या प्रस्तुत काळार आमी भावट्टांत वाडोवंक तें आमकां भोव गरजेचें. उत्पत्ती पुस्तकान आमी पळयता 12 अध्यायांत देवान अब्राहमाक आपयले उपरांत तुका एक परदेसो बापोय करतलो, बसयले गांवांक वच म्हूण ताणें आपले गांव सोडून गेल्ल्या उपरांत तो काना देशाक गेलो. थंयसर दुकोळ पडल्या वेळार तो आपल्या बायलेक सारा घेवन इजिप्ताक वता. इजिप्ताक वता आसतना अब्राहम आपल्या बायलेक म्हणटा, तूं एक बारी सुंदर स्त्री, आतां कोणी तुका पळयशी जाल्यार हांव तुजो घोव म्हळ्यार तें म्हाका जिवेशी मारतलें. देखून कोणी विचारल्यार तूं म्हजे भयण म्हूण सांगया. आनी इजिप्तांत गेल्ल्या वेळार त्या सोबीत स्त्रियेक पळोवन फारोवा खबर दिली, एक सोबीत स्त्री आमच्या गांवांत आयल्या. आनी फारोवान ताका आपोवन विचारतना ही म्हजे भयण म्हळें. आनी अब्रामाक जायते काणीक सेवक पुरा दिवन समाधान केलें. आनी साराक ताणें आपल्या रावळेरांत घेतल्या उपरांत देवान थंयसर कर्गां धाडली. आनी उपरांत फारोवाक कळ्ळें आतां देवानूच म्हाका ही कर्गां धाडल्यात म्हूण सांगून. आनी अब्रामाक आपोवन फारोव म्हणटा, तुवें म्हाका कित्याक कशें केलें, कित्याक तुजें बायल म्हूण सांगलें नाय, तुज्या बायले घेवन ह्या गांव सोडून वच म्हूण ताका जाय तितलें काणेक पयशे दिरवे दिवन तो भायर धाडटा. कित्याक म्हळ्यार सारा देवाच्या योजनांत आसली एक स्त्री. देवाच्या योजनांत कोण आसा ताका कोणी आपणूंक जायना. दुसरें, देवाची वस्त देवाक कितें समर्पीत केल्या तें कोणी आपणूंक जायना. दानियल प्रवाच्या पुस्तकांत 5 अध्यायांत आमी पळयता थंयसर नेबुकदनेझराचो पूत बेलियासर तो एका फंक्शनाक एक व्हडल्या पार्टेंत पियोन सक्कट सांगता, इश्टा सांगता, गम्मत मारता आसतना देवळांतले लुटून हाडल्या पवित्र भांगराच्या आयदनांत ते सगळी थंयसर धाकासर ओपयतात. ते धाकासर ओपयता आसतना थंयसर वणटीर एक हात बरोवन सुद्दां ताका दिसता. आनी राय सगळो भियेता. ताच्या मंत्रीक बरो आपूण विचारता, हें कितें बरयलां, कोणाय की वचूंक जायना. निमाणें दानियल प्रवादी तें वाचता आनी तो वाचता अशें, मेने मेने टेकेल पर्सीन, म्हळ्यार देवान तुज्या राजाचे दीस मेजल्यात, शेवटाक पवयल्यात, तुका थाकडेंत घालून जोखला, तुज्या वजनांत उणें आसा. आनी दानियल प्रवादी म्हणटा, सर्गींच्या दन्या विरोध तुवें तुकाच वर्तो केलोय. देवाच्या हातांत तुजो प्राण आसा, त्या देवाक तुवें महिमा दिवंक नाय. आनी त्याच राती कल्देयगरांनी ताका जिवेशी मारलें. देखून देवाची वस्त कितें आसा, देवाक समर्पीत केल्लें तें देवाच्या राजांत प्रमुख स्थान घेता. देवा विरोध झुजोवंक असाध्य. निर्गमन ग्रंथांत आमी पळयता इजिप्त गार इस्रेल पर्जेचें पाड्डर आयलें. तांबड्या दर्यांत ही पर्ज उतरून गेल्ल्या वेळार तें उतरून वचूंक पळयतलें. तांच्या गोड्याचे तांच्या रथांचे चक्रां रोंबल्या वेळार ते इजिप्तकार म्हणटात, आमी इस्रेल तावन पळोवन धावया, कित्याक सर्वेस्पर तांच्या पक्षेन इजिप्तकारा विरोध झुजता. देखून देवाच्या पर्जेक देव आपलोसो बळवंत हात दिवन ताच्या दुस्मना विरोध झुजता. दानियल प्रवाच्या पुस्तकांत 3 अध्यायांत आमी पळयता नेबुकदनेझर रायान ठेगांक शद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो ताच्या देवाक तांणी मारकनांतल्या खातीर उज्यांत घाल्लें. पूण उज्यांत तांचें एकच एक लोव उलपवूं नातलें. तांकां उज्यांतले भायर काडल्या उपरांत तो रायान उद्गारलो एक उद्गार, कित्याक ह्या परी रगतलो देव दुसरो ना. आपल्या भुरग्यांक तो सदांच राखता. दानियल प्रवाच्या पुस्तकांत 6 अध्यायांत दारियस रायान
दानियल प्रवादीक ताणें सिंहाच्या दोलीन घाल्लें ताची आज्ञा पाळनातल्या खातीर पूण सिंह चिमटी पोंदा घालून ओगेस बसरलें दानियल प्रवादी ताणें आपणून घातलें आनी ताका त्या दोलींतले भायर काडल्या उपरांत रायान म्हणली उतरां भोव आपुरबायेची जावन आसा. म्हज्या प्रदेशांत सर लोकांनी दानियलच्या देवा मुखार तरतरूंक जाय आनी भियोंक जाय. तो एक जिवंत देव, सस्तनाक जी येता तो, ताच्या राजवडकेक अंत आसचो ना. ही उतरां आज आमच्या जिवितांत आमी पातयता आनी हो पास्कांचो काळ आमी म्हणटा आमचो देव जिवंत देव, सस्तनाक जियोंचो देव, ताच्या राजवडकेक अंत आसचो ना. जेजू पुनर्जिवन जाल्ल्या उपरांत ही राजवडकी नाश करूंक साऊल वायसरलो पूण साऊल परिवर्तन जालो. देवान तालवार नांगोर जावन बदलिलें, बाली कोयत्य जावन आनी दुस्मनाक इस जावन बदलोवन साऊलाक पाऊल जावन आपणाच्या एक मिशनरी जावन ताका बदलिलें. म्हज्या भाव भयणो, सुरयल्या पवित्र सभेंत आमी पळयता जायती दगदोणी आसली. रोमांत सिंहाच्या तोंडाक दितलें, जिवेशी मारतलें, हुलपयतलें, कितलें कितें केल्यार क्रिस्तांवपण नाश जावंक ना. कित्याक म्हळ्यार आमचो जेजू पुनर्जिवन जाल्लो जेजू ह्या पवित्र सभेचें मस्तक जावन आसा. कथोलीक पवित्र सभेची शिकवण आमकां म्हणटा पवित्र सभेच्या मिस्त्रा विशयांत आमचें शोधन करतना भगवंत त्रिंदादीच्या योजनांत तिचो आरंभ जाता आनी चरित्रेंत ताची अभिवृद्धी आमी पळयता. पवित्र सभा संवसाराच्या आरंभातावन सावळेच्या रुपार आसा. ती तयार केन्ना जाली जेन्ना देवान अब्राहमाक आपयलो आनी तो एका महान परजेचो बापूय जातलो म्हणून बसयलो. तेन्ना तावन देवाच्या परजेक जमो करची तयाराय देव करता. हाका सोडवणेची चरित्रां म्हणटात. वेळ काळ भरती जातना आपल्या एकल्यास्पता मुखांतर ताच्या मोरणा आनी पुनर्जिवंतपणा मुखांतर देव हे मिसांव संपयता आनी जेजू मुखांतर आमकां तो सोडवण दिता आनी एक पवित्र सभा तो स्थापन करता आनी आमी त्या सोडवणेची पर्ज आनी पवित्र सभेचे संदेश जावन आसा. ही पवित्र सभा पवित्रत्म उगडापण करता आनी आज चलोवन व्हरता अशें त्रिंदाद हे पवित्र सभा चलोवन व्हरतात. पूण ही पवित्र सभा आमचे वरवीं वांटे करूंक जायना. पवित्र सभा ती मोडूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ताका आसा एक संपूर्णता मात्र, फायनल एंड जावन आसा. ताची संपूर्णता सर्गींच्या महिमेंत म्हणजे महिमे बरीत येण्या वरवीं ती जडटली. जेजू परत्या नव्यान तो येतलो आनी आपल्या सर परजेक तो एकठांय करतलो. देखून म्हज्या भाव भयणो, आमची पवित्र सभा जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या सताचेर बांदून हाडली आनी आपोस्तलीक पवित्र सभा आपोस्तलांनी जेजूचे पुनर्जिवंतपण अनुभव करून जेजूक परगट करून जेजूचो समी म्हूण बांदून हाडली पवित्र सभा जावन आसा. देखून जेजून पेद्रूक म्हणलें मातेवाच्या शुभवार्तेंत 20:8-20 अध्यायांत 20 वळींत, पेद्रू तूं खडप, हांव म्हजी पवित्र सभा ह्या खडपाचेर बांदतलो, पाताळाचे दरवाटे तिचेर जैत व्हरूंक जावचें ना. हें सत आमी आज आमच्या भुरग्यांक युवजनांक शिकय जाय. पवित्र सभेचेर खंयचेच सकत जैत व्हरूंक जावचें ना. देखून देवा विरोध झुजोवंक जायना. देखून आज आमी क्रिस्तांवांनी पवित्र सभेच्या संध्यांनी आमच्या देवाक आमचो भावार्थ आमची पवित्र सभा आमी समजून घे जाय. नो युअर गॉड, नो युअर चर्च, नो युअर फेथ. आनी जर आमी सत समजता, सत आमकां जाणवाय दिता, सत आमकां सुटका दिता, सत आमकां धैर्य दिता. तें सत जावन आसा पुनर्जिवन जाल्लो जेजू केरीगीस मरना. आनी जेजून फातरांनी देवाळ बांदलें न्ही, जेजून बांदलें देवाळ जावन आसा काळजा मनाचें. हें देवाळ कोणाय वरवीं मोडूंक जावचें ना. आमी क्रिस्त थंय एकवटून जियेल्ले वरवीं आमचो बांद कोणा वरवीं मोडूंक जावचें ना. थंय हांगा आमी बांदिल्ले मोडूंक पुरो, थंय हांगा दगदण येवंक पुरो, आमचे कडेन भाव भयणी मरोवंक पुरो, पूण पवित्र सभा ती कोणा वरवीं नाश करूंक जायना. सांव पावलो
रोमाकार बरयल्या पत्रांत 8 अध्यायान म्हणटा अशें आसता आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन कोण वेगळे करतलो. कश्ट वा अडचणी, दगदणी वा खाणा जेवण असो वा नसनसो तत्वाद आपाय वा तालवार कितेंच आमकां नास करूंक सांगचें ना. मरण जावं, जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैंबवर्त्यो शक्ती वा पदव्यो जावं, पाताळ जावं, कोणी जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यतें आमकां मेळिल्ल्या मोगातावन आमकां वेगळे करूंक शकचें ना. वो आमचो भावार्थ, ही आमची पातयेणी जावंक जाय. आमकां सोम्यान ह्या येवक्रिस्तांत कितें एकवटलां ताच्या मोगांत तो एकवट कोणाय वरवीं मोडूंक जावचें ना. देखून मगाच्या भाव भयणो, वो एकवट आमी जोडचें पवित्र सभेंत. ते पवित्र सभेची कृपेची जर देवाचें उतर ती जाणवाय. सक्रामेंत आमचें आत्मीक पोशण, पवित्र सभेची शिकवण आमकां एक नैतीक मौल्यांनी, धार्मीक मौल्यांनी जियोवचें. देखून आज ह्या काळार आमकां जाय देवाच्या उतराची गूंड जाणवाय. गमेलियाक एक जाणवाय आसली, देवा बरोबर झुजोवंक जायना, तसली जाणवाय सक्रामेंताचें पोशण आमकां जाय आनी पवित्र सभेंत आमकां तो एकवट जाय. देखून आमी इस्टर पीपल, पास्कांची परसा, जीवन जेजूच्या त्या वैभवांत एकवटली परसा आमच्या पवित्र सभेक सलोणी ना, संपूर्णता मात्र आसचे. संतोष पावया, उल्हास पावया, देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या पवित्र सभेंत आमकां जल मेळ्ळ्याक, पवित्र सभेंत आमकां सक्रामेंत मेळ्ळ्याक आभारी जावया, उपकारी मनाचे जावया. देवान आमकां पातकांतलें सोडून केल्ल्याक सदांच प्रमाणीक जावन पवित्र सभेचे संदेश जावन आमी क्रिस्तांतें एकवटून जियोवंक कृपा मागया. उडास दवरया. पवित्र सभा जेजून बांदल्ली, जेजू पवित्र सभेची बुनियाद. ह्या पवित्र सभेचे क्रियाळ, दयाळ, मोगाळ क्रिस्तांव आमी जावया. क्रिस्ताक आमी साक्ष जावया. पाताळाचें दरवटें आमचेर जैत व्हरूंक जावचें ना. आमी कोणाक भियेजय? मनशाक की देवाक? कोणाक? देवाक भियोन चलया. आमेन. काणीक आमची तुका भेटून दिता, मोगान तो हात स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन करता. तुझे सुखार येता सर्व समर्पिता, उड्या वयना सवे आमकां सास भेटयता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पेदार देवा उपाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारका आपल्या परजे खातीर सांज देवासान कतकतीक मोगान भेटयले मागणे आनी कळटेपणाचें सदें जिवीत तुका भोव मानवलें. ह्या शेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजां आनी अपवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी सस्नाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतस्परीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजो देवासा पासत आमी तुका दिन वसता. बाबट्टाच्या आनी मागणेच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो सांगात जोडून कलतेपणाच्या आनी डुप्लिकेटच्या स्पिरितान जियोन
तुवें ताका पवी सभेचो रक्षक जावंक फावो केलोय. हे ताचे देखी बरीत परसळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णोंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सदुतां भक्तां संगती आनी सगळे तुज्या रस्ना बराबर व्हडा उल्हासान आमी संगतां गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. तूं सर्गी तुकाचे तूं सर्गी तुकाचे तूं सर्गी तुकाचे तूं सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. तूं सर्गी तुकाचे तूं सर्गी तुकाचे तूं सर्गी तुकाचे तूं सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाचे सर. तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक पेक्षा आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्तनी कराराचे रगत, पातकांचे बुकसणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत ते वरवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. Lord, so good purgatoria. Sumya Jesu hami undo kata ani ye kalsinte piyeta titles bodi tu ai bavan yesar ami tujhe maran परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमे दिसलेल्या पोबे सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोवली बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्माचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे सगळे मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पद जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मुरये देवाचे माये संगाती भगेन जुजे तुजो पती, भगेन दरदूत, भगेन जुजे वाज
आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजू या पवित्र उंड्यांत आमचे आत्म्याची भूक आनी थान थांबयता. पूण आज संवसारांत जिविताच्या उंड्या खातीर दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर एक जेवण मेळनातलें पियोंक उदक नातलें जायती कश्टांची भाव भयणी आसात. सुमये कडेन मागया तांकांय दिसपडतो ग्रास फावो कर. सांगाता मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळण्या पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवाड दय करून या जिवितांत सबसकाय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार ककोटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तेवज्या दम तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावट्टचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माया मोग सगूर जावन एकामेकाक सुमयेची शांती दिवया. जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली. या बागी दिसा आमी सर सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरस म्हाका भलायकी मेळटली. सत्येन वाग जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्येन वाग. जेवण तें सर्गीचें तकली घटाय दिवचें व्हरतें हें वाग म्हजें काळजांत तुका सेवचें.
जेवण ते सर्गीचे दुःखी घटाय दिवचे वर्ते हे बात मुझे काळजां तुका सेवचे तर ये जेजू दुर्लभ जेजू उडारो पर काळजां गाव जेजू जेजू तुये मुझे काळजां प्रकाश मागय जिवितांतलो काळोख निवराय सत्य वागय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्य वागय क्रिस्ताचे कुडी म्हाका बाजाव क्रिस्ताच्या रक्तान म्हाका दातोस कर नाडय म्हाका उदकान ताच्या कुशीच्या दुष्टापासांतलो म्हाका राखून व्हर मोरणाच्या वोकान म्हाका पळय तुजे सरशी म्हाका फर्मय म्हाका सांगाता तुका वर्णुच्या देवा आमच्या सर्गींच्या बापा या बगी दिसा तुझ्या आपोवण्याक पळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणां ददोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी सेविल्ल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांत जियोवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांज जेवासाच्या परजडी शिकोवण्या वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं ओसोनियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां नडटा देवाचे व्हड ह्या पवित्र भक्तीपणांत वांटो घेवन जुजेवाजा मुखांतर देवाक आमी अर्गां दिल्यान आनी सांगाताच काळजाचे आमचे यात्रेक आमची मागणी आमची ते सवा उंड्या वायनाच्यान रुपी देवाक आमी भेटोवन दिवन आनी आतां जावच्या नव्याना मुखांतर बरेपण तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक लाभा जाय म्हणलें चिंताप घेवन हांगासर आमी आसा आनी ह्या पवित्र तळार येवन निमिसाचें बलिदान भेटोवंक सांगाता मेळिल्ल्या तुमकां सर्वांक आमच्या सर पाद्र्याबांच्या नांवी आमी तुमकां अभिनंदन पाठयता देव तुमकां ताच्या विस्तार आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा आयच्या दिसा हें भक्तीपण ह्या पवित्र तळार चलोवन व्हरून आमकां मागोवंक कुमक केल्ल्या बाब स्टॅनी मोंतेरो ओलाविना हळ्ळीन
थंयसर तुमची सेवा तुमी करनासता हांगासर येवन हें बरेंपण तुमी आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणच्या समेस भक्तींकाच्या नांवी तुमचो आमी उपकार बावडता कुमसरांक कुमो करूंक घेवच्या कापोचीन पाद्र्याबानो तुमकांय उपकारी काळजान देव बरें करूं म्हणटा हव्या नोवेनांत वांटो घेवच्याक आमकां समी आयती करया देखन बसया मोगाच्यानो सांजेचे वाज बापाच्या तळार बरेपण मेळटा बरेपण आशिल्लें तो मागोवन दिता म्हणून सबार आनी हांगासर येवन बरोवन घाल्ली आसात सबार आनी मेलाचेर धाडून मागोवंक सांगलें आसा तीं सर्वां ते सवां हांगासर एकठांय करून सांजेच्या वाजाच्या पांयां तळी तुमची सर्वांची बोगणां हांव ताका भेटोवन दिता कित्याक ताचे कडेन तुमी मागला आनी ताचें काम ताची जबाबदारी ताचें बेसांव आनी ताचें मिसांव आमचे सर्वांक बरेंपण दिवन सांबाळचें आनी थंयसर आयिल्ले ते सवां हांगासर आसात आनी आयकत आसतना म्हाका तर मागया आनेकल्याची तर ताकाय मेळोवन दी म्हण मागया अर्गान जावन दिल्ली जावन आसात परगांवां पावले एकल्याक जुजे वजा लागीं मागोवन परिक्षे बरोवन बरें काम मेळ्ळ्याक अर्गां पटयल्यात 6 म्हयन्याच्या बाळशाच्या आंगार पडिल्ले फोड गूण जाल्ल्याक अर्गां तांणी पाटयल्यात ते सवां बरी भलायकी मेळोवंक 22 जाणांक बरें काम मेळोवंक 18 जाणांक मोतीक समाधान मेळोवंक 5 जाणांक पयस गेल्ल्या कुटुंबांच्यांनी परत्यांनी एक जावंक आमाल पियोणे आपडी नासतना रावोंक आदार एकल्याच्या गोवान पियोण्यांतान पयस सरोंक मागला भुरग्यांनी बरी जावन जेजूची सुवार्ता प्रसारूंक मागला पुलीस जावन काम मेळच्या खातीर जाग्यार बरें उदक मेळोवंक चिंतिल्लें काम जावंक जागो विकून लोन फारीक करूंक वाट मेळच्याक तेगांक एकल्याचें घरचें काम कांय अडकळ नासतना जावंक एकल्याचो राग थंड जावच्याक भायल्या गांवच्या नर्सिंगाक एग्जाम बरयला बरी रिजल्ट येवंक SSLC परीक्षेंत बऱ्या तरान बरोवन पास जावंक घरचें काम बऱ्या तरान जावच्याक तेगांक एका चलयेचो सबार पिडा आसली गूण जावंक दोगांक एग्जामांक शिकल्लें बऱ्यान बरोवंक जावच्याक पैन बऱ्यान जावंक मागला परगांवांक वचून बऱ्या कामांच्या सोदनेर आसल्या काम मेळोवंक मम्मीची पांयांची गांठी दूख पिडा गूण जावंक MNC कंपनींत इंटरव्यू दिल्लें ऑफर लेटर मेळोवन बरें काम फावो जावच्याक भायल्या गांवची विजा मेळोवंक चौगांक गोट्याचें काम बेगीनच अखेर जावंक रीण घेतिल्ल्यांनी बेगीन पाटी दिवंक घराचेर कृशयेचेर आशिर्वाद पडूंक काम करतल्यांक तांच्या कामांत तृप्ती मेळोवंक एकल्याक चलोवंक जावंक आनी बरी भलायकी मेळोवंक एका भुरग्याक मोशन सदांच जावच्याक काराचें इन्शुरन्साचें बिल मेळच्या खातीर एका भुरग्याक इस्कॉलाक वचोंक फावो जावच्याक कॅनडा कुटुंबांची विजा निमाणे हंतार मेळोवंक आसा सगळें कांय अडकळ नासतना जावच्याक सोरेसीस पिडातावन गूण जावंक तेगांक एका ल्हान भुरग्याच्या आंगार पडिल्ली कथां गूण जावन बरी भलायकी ताका मेळच्याक भायल्या गांवांत कामांक गेल्ल्या एकल्याक नव्या कामांची विजा मेळच्याक केटरिंग बिझनेस कांय अडकळ नासतना जावंक सगळें रीण फारीक करूंक गाडयेचें डॉक्युमेंट जावंक 4.5 वर्साच्या भुरग्याचो अर्गंट उणें जावंक बऱ्यान शिकून देवबिरांतेन वाडोवन सकडांच्या मोगांत आसूंक एका घरांत मागणें राजी जावंक बोगसाणेचे देणें मेळासे एका चेडवाची विजा प्रोसेस बेगीन जावन काम जावच्याक
भुरग्याक शिकोवंक बरी मोत शिकल्ले मोतीन दवरूंक तेगांक एका चेडवाचे पांय दूख गूण जावंक SSLC परिक्षेंत बरे अंक मेळचे खातीर एकल्याक घर बांदूंक साध्य जावच्याक एका चलयेक ताच्या म्हयन्याचे प्रॉब्लम गूण जावंक एकल्याक शेळ आनी एलर्जी पिडेतावन गूण जावंक पांयांची सूज आनी घाय गूण जावंक आमाल पियोण्यांतावन सुटका मेळोवंक 5 जाणांक सेकंड PUC रिजल्ट बरे येवंक तेगांक पाटीची पेंगटाची पांयांची हाताची गांठीची गोमटेची दूख गूण जावंक 12 जाणांक गॅस्ट्रीक एलर्जी कफा ह्या सर्वांतान बरें जावंक रीण फारीक करूंक तांक 7 जाणांक चिंतल्लें काम पंता पावोवंक तेगांक एकल्याची BP शुगर प्रॉब्लम गूण जावंक कुटुंबांत राग द्वेश उणो जावन झगडे नासता जियोवच्याक दुसऱ्या गांवांतावन आयिल्ल्यांनी बऱ्या तरान उलोवंक तांच्या भुरग्यांक बरेपण शिकोवंक एकल्या काम करतल्याक ताच्या कुटुंबांक सांबाळच्याक फावो तो सांबाळ तांकां मेळच्याक जाग्याचें कन्वर्शन बेगीनच जावच्याक सरळ कळी पयसवेच्याक चेड्यांक तशेंच चलयांक बरी सैरीक मेळोवंक 17 जाणांक 4 म्हयन्यांचें बाळ पोटा कांय खायना ताणें पोटा खावन भलायकेन वाडोवंक एका भयणीची सिझेरियनाची दूख वेगळी गूण जावंक एकल्यान बीडी सोरो सोडूंक मोबायलाच्या एडिक्शनांतावन सुटका मेळोवंक आमच्याच मुडीपचो स्टॅनी डिसोजा किडनी तशें लंग्साचे प्रॉब्लम ताका इली ज्वरा जावन आस्पत्रेंत सिरियस आसा परच्या दिसा एडमीट जाला सकड आमी मागोन आसा देव ताका बरी भलायकी दिवं दी आनी सांगाताच ह्या पिडेस्ता बराबर स्टायनी सवें हेर आमच्या घरांनी आमकां कळीत आसचें आनी हप्त्या मदें हांगासर येवन बरी भलायकी आशेन वेच्या हर एकल्याक बरे भलायकेचें देणें जुजवाज बाप मागोन दिवं दी आनी हर एकल्या आमच्या कुटुंबादारांक गांवांत परगांवांत आशिल्ल्यांक सुरक्षिताय मेळोवन दी आनी आतांचें 4थें आलें कोरोनाचें आमकां कसलेंच वायट जायनातल्या बरी जुजवाज बापाच्या विनवणेन देव आमचे सर एकल्यांची सुरक्षिताय करतलो म्हणल्या विश्वासान एकामेका खातीर आमी मागया दिंबी घालया एक आमच्या पायक नमान मरी एकानंद बापा हात वयर घालया म्हज्या दाव्याक उजव्याक फाटल्यान मुखल्यान आनी हांगासर येवच्या वेच्या हर एकल्याक बरें जावं दी म्हूण मागया आनी तें बरेंपण मागल्या म्हाकाय खंडीत जावन देव दिता आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कुरपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगेवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे गले आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या दसो दी दसो आनी सदां सर्वत आमीन आमा समेस्त तांचे चिंता सांगाता घालया एकामेका खातीर बरें जावं दी म्हूण मागया दिंबी घालून जावचे दिंबी घालया आनी दिंबयेर मागल्लें देव खंडीत जावन फावो करता म्हणली आमची पातयणी कित्या जुजे वजान दिंबी घालन ह्याच पवित्र गुड्यार असर हें जाल्लें ताच्या दिंबयेचें तें बोळ भोंवडताचें बोळ ताच्या थंय आसलें आनी थंयसर बुराक जावन उदक उसळ्ळें जाल्यार मोगाच्या भावा भयणी तुवें हांवें दिंबी घालन मागलें जाल्यार जुजेवाज आमच्या खातीर देवा लागीं विनंती करून दिंबी घालूंक जायना तर वडना आमी उबे रावल्ले आमचें थळ भावार्थाचें जावं दी आनी त्याच भावार्थान जुजेवाजाक आमी उलो मारया बगेवन जुजेवाजाची लदीन सुमया काकूत आमची कर सुमया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा काकूत आमची कर देवपुता संवसाराच्या तारोका काकूत आमची कर देवा पवित्रत्म्या काकूत आमची कर संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकूत आमची कर गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवस्थानान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर दुबळेकायेची जिणी जियोनचो गुर्तो जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या केनारान पवित्रपणाचो परमळ पाचारिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंका दगदवणेन संपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर
भिकारेच्या रुपार श्रीलंका कुसून नासून वेच्या कॅथोलिक बावर्त जीव केल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर कष्टान संपडल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर देवाचेर भवर्त धरून जिणेंत आयले सर कश्ट अनवार दैरान सोंसल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नातल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर भावर्त सांडून पयस केल्ल्या शेडयांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावरिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकोन सर्वांक देवासरशी हाडूंक पेचडल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले बगु समकाय सम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले दयनाय कमकाय सम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले काकुटमची कर नवेनाचे मागणे ये सांजुचे वाज तूं आमचो शेरोती जावन आसाय आनी सर्गीन थावन देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेल फांक तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तान प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पित सांजुचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतालें तुजे जिणयेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां मनशाक तूं सुडसुडीत जालोय अनकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होगडयलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हें मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याचे बाचवे विशांत चिंतूंक आमकां शिकय सांजुचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणयेंत नवो बरवोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मरिफात शिकयलाय आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टांतल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकाराजान देवा संगीत तूं आसाय थंय थावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा बसो देवा लागीं विनंती कर आमच्यो वैयक्तीक गरजो आमचे कडेन मागोवंक विचारल्यो आमी मागता म्हण सांगल्यो आनी हांगासर ह्या पवित्र तळार बरेपण आशेवन फोना मुखांतर कागदा मुखांतर मेला मुखांतर बरेपण आशेवच्या हर एकल्याक चो उडास आमी करया ह्या पवित्र थळार ह्या पवित्र थळाच्या बरेपणा खातीर हांगासर वावर केल्ल्या सर्व आदल्या विगारांचो हांगासर बरें मन दाखोवन कुमो केल्ल्या सर मुडेपू तशें आसपासच्या फिरगजगारांचो हांगासर हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक येवच्या सर पाद्र्याबांचो कुमसाराक कुमो करच्या पाद्र्याबांचो समेस्तांचो आमी उडास काडया बरें मन दाखोवच्या बरेपण करच्या हर एकल्याक तुजे वाज बाप आशिर्वादांनी बरो सांजुचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगयेत हांव केदींच पयस वचोंक आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर भावडताक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनाक जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर आमीन आमची ल्हान भुरगीं आसात ह्या भुरग्यांक सक्कड हांगा मुखार हाडया पिडेस्तां खातीर मागणें करता आसतना ह्या भुरग्यांक आशिर्वाद मेळोवन दी गळे घालया पळया कित्याक बऱ्या भलायके खातीर घरां आसचीं हांव कोणा खातीर मागोवंक आयला तांकां समेस्तांक घेवया आमी तांची दिंबी घालया आमचे खातीर आनी कोणा खातीर आमकां मागोवंक आसा तांचोय उडास काण तांचे खातीर आमी मागया पिडेस्तां खातीर मागणें
देखून तांची समेस्त आमी दिंबी घालया कित्याक तुका म्हाका हो एक अवकाश देवान दिंबी घालच्याक दिला तर दिंबी घालया दिंबी घालूंक जायना तुमी बसया बेजार पावो नाकात पूण दिंबी घाल मागल्लें झुज वाजान आमकां दाखयलें आनी ह्याच पवित्र तळार घडयल्लें घडीत तुज्या म्हज्या जिवितान तुज्या म्हज्या कुटुंबान तुज्या म्हज्या घरान जाय आनी तें करता जाता म्हणलें विश्वास पातयेनी बरवसो तुका म्हाका आसा जय आनी त्याच बरवशान हांगासर आयिल्ली आमी हर एकली बरेपण जोडया बरेपण घेवया आनी बरेपण आमच्या घरांनी आमी बगया संयोजनावी आमचो आधार ताने रचला सर्गाने संसार सर्वेस्पाव तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सोवे आसो प्रार्थया सर्गींच्या बापा विवित्राच्या दुखेक पिडेक कश्टांत आनी अडचणेंत सांपडल्या ती तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां त्याच तुज्या सेवका सांज देवासान आपल्या जिनिया आनी मरणान जायतीं अजापांकून तीस मोवाळाई लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत व्हडून हाडली ताच्या विणोवणी आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणवरांतले आमकां निवार ह्या घडी आमी उसारल्यो आनी उसारांतले सरी विणवणी आमच्या मुखार दवरता तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता प्रतीक जावन आज ह्या पवित्र आसल्या तुज्या भुरग्यांचेर आपोड तुज्या दैवीक स्पर्शान तांकां जाणवाय आनी कृपादी बरी भलायकी दी पवित्रत्मे देणी तांकां फावो कर बावटाच्या गुणाशे गुणांत वाडोवंक तांकां तूं फावो कर हे आमी मागता ज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पाव तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सोवे आसो आज सांज देवासाच्या नविनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवात हांव येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो सांज देवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे सक्रेची मनशां जावं तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो सांज देवा सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोषपरीत आसा तुमी सगळी त्याच बापान बसयल्ल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकोट जोडून ससनाक संतोष भोगोवंक फावो आनी त्या सोडून दरा देवाचो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवोन येवूं भुरगीं तशींच दिंबीगान रावा वडांक थंयसर तुमी रावल्या बरी आगमे तुमचेर घालतले जुजे वाजाचें गीत आमी गायतले आनी ताच्या उपरांत सकडांनी आमी भायर वेचें
Bapa magtaw besang sufal करून मोगा मिसा देवाचे कुशे आम्ही काळजांच्या दैवी कृपा मागून दे म्हणला सांजू सेवास बापा ओगला पाणी मानतो का कृपा मागून दे बाबा विघ्नासाने नाका मोगाळ पुत्रा सोबे ओंकार करूया आशीर्वाद देवांका Sansewas Bapa, Ama posodun etika bagian kursace kuruen diwaram kam chedawam sadusmanantle Bapa chani puta chani pavitratme chanavi. Amen.